निलेश तुम्ही सगळे बंद करपाक जाय सगळे बंद करपाक जाय निलेश एकच दिता क्लॅरिफिकेशन शिरगांव 3 स्क्वेअर किलोमीटर 2 स्क्वेअर किलोमीटरचेर मायनी आसा 133 एकराची जमीन आसा फार्मलँड काबार जाल्या 76 विहिरी काबार जाले फक्त मायनिंग हा फक्त 6% आखे गोंयचे म्हणून सांगता पर्सेंटेज ओके प्रकाश तुमकां दिसता फिजिबिलिटी ते म्हणटात की फक्त इकॉनॉमिक न्ही तुमी इकॉनॉमिक फिजिबिलिटी पळयतात लायफाची फिजिबिलिटी पळयात हे ते म्हणटा तुमकां पडटा हे लोक जगपाक जाय ओके सर आम्ही किती म्हणटा की वी आर ऑल्सो पीपल ऑफ गोवा नो सो आम्ही किती आमकां मरपाक जाय that is the reason the transition is required that is the reason the transition is required so that both things can be managed everyone's survival it's a mutual survival so what we are saying is instead of keeping 20 million what is the definition of everyone's survival mutual survival because I'm sorry it is like smoking it is like smoking पाळी सुल्ला डिंगे वेळगे कोठंबी सगळे लोक पैसे जाल्यानंतर फ्लॅट घेतात फोंडा किंवा दुसरीकडे लोकल फक्त जे असतात ना ज्यांका एफोर्डेबल ना ते थंयसर उरतात बरें म्हाका पाडो एकच गजाल सांग ह्या डिबेटाचा मुद्दम एकवटेच्यान जो सूर येता की निलेश बाबाक दिसता की रमेश बाब इज सामको एनवायरमेंटल फॅनेटिक अँड ही इज ऑन एक्स्ट्रीम्स म्हणून आणि रमेश बाबाक दिसता की जे मायनिंगा बरोबर आहा दे आर ऑन अनदर एक्स्ट्रीम दे आर जस्ट किलिंग एनवायरमेंट वी आर ऑन टू एक्स्ट्रीम्स आणि या एक्स्ट्रीम्सा लागून आमचो सगळो गोंधळ झाला राईट प्रमोद दोन्ही गजाली खातीर दोघांकडे बट ते मातशे कंट्रोल असतात कोण एनवायरमेंटलिस्ट ते आसा ते मातशे कंट्रोल आसतात तांकां आनी चान्स ना ते केन्ना एकूच चान्स मेळटा तांकां केन्ना तरी 5-6 वर्सांनी आनी मागीर ते बोवाळ घालतात जशें आमी हांवें उदर म्हटल्या प्रमाणे गोवा बचाव आंदोलन पळयलें किंवा मायनीचे सगळें पळयलें आनी रमेश वासाक एप्रिशिएट करपाक जाय की तांणी इलिगल मायनींग म्हटलां तेणी लिगल मायनींग तेणी केन्ना अपोज करूंक ना आनी तांणी एक फायट दिवन एक मायन तेणी लिस्ट बंद केला यू हॅव टू एप्रिशिएट हिम तांणी एक बिचोले हितून सर्व फायट दिली आपल्या लायफान ते अख्खी फायट तितूनच घातला तेणी पयशे बी सगळे आपले लॉयर आनी हे ते सगळें करून पण दोन थिंग आणि दुसरी गजाल आता निलेश इंजिनियर मुद्रान जशें म्हटलें पळय ते मायनींग पीट बी खणून दवरल्या पळय ते परते बदलपाक जाय अशें हे सगळे गजाली आमी उलयला आणि तो म्हणपाक की आपूण इंजिनियर आपणाक ते सगळें खबर आहा पूण आमी जाणा की गोंयच्या सगळ्या हितून म्हणजे सावर्ड्या सांग्यार बिचोले सत्तरीन सगळे कडेन ती मायनींग पीट तशीच ओपन आसात ती रमेश बाबाक खबर आहा तांचे कडेन सगळे फोटो सगळे आसा आमचे उदकाची कितें सिच्युएशन जाल्ली आहा पळय ती तांचे कडेन आसा अवेलेबल आसा अरे पयर म्हाका दिसता की हे दोन पोतून पंप करून मायनींग उदक दिल्या उदकाक आता मायनींग बंद आसा आता इट इज बिकम अ रिजर्वर so when like last time कशें आशिल्लें you don't have to feel अरे what is the dam what is a dam dam also the same thing त्याचे प्रमोद आयज सांगता पण इतले 60 वर्साचे खणून 60 वर्सां खणून सगळे पाणी अरे बाबा आता घडले म्हणजे कितें उलयता तुम्ही आता घडलेले आता खड्ड्याचेर बाबा फुडलो प्रयोग कसो करचो तेजे विशय करा पुरयले म्हणटा तशें जायना तुमचो डॅम आता डॅम बांदता पळय आता वीटी डॅमाचो इशू जाला वीटी डॅम हांगा महाराष्ट्रात जाता पळय इफ यू डू अ डॅम आमकां गोंयचे उदक सकयल मेळचें ना अरे खंय तरी आमी वॉटर स्टोरेज फॅसिलिटी करपाक जाय आमी येदी व्हडल्यो टँकी बांदता वेन वी हॅव अ नॅशनल फॉर्म which is already created why should you cover it up you fence it ना म्हाका एकच गजाल सांगात जेन्ना आता फ्रेश लिजीस दिवपाचे आमी भाशा उलयतात आनी गव्हर्नमेंट पॉलिसी करपाची उलयता परत जर लिजीस दिवपाची आयली कितलो टाइम लागतलो जर गव्हर्नमेंटान ठरयलें की आमी नेटान काम करतले म्हणून सरकारचे रोल म्हणून आसा परत सरकाराचे कितलो तुमचे मत सरकारान जर सगळे प्रोसेसेस फॉलो केले सामके कार्यक्षम रितीन काम केलें 6 मंथ जाय एका वर्सान 6 मंथांचा एका वर्सान करूया लीगल इम्प्लिकेशन आसा जे कितें एका वर्सान करूया पयली म्हणला हांवें उदयच्यान म्हणला निलेश बाबाक मातसो राग आयलो तेन्ना की गव्हर्नमेंट तो म्हणपाक खंयची पॉलिसी तुमचो रोड मॅपूच रेडी ना कित्याक फोरसायट तो कितें म्हणटा पयलीं कितें करून दवरपाचें आतां वर्डिक्ट आतां आयला म्हणटलो पण जे गव्हर्नमेंटाक जर फोरसायट ना जाल्यार ते गव्हर्नमेंट बरें तुमकां कितलो टाइम लागतलो तुका सांगता एक एक्सप्लेन करता हांव आतां जे 2007च्यान म्हणलां न्हय की इल्लिगल म्हणून सपोज आतां फ्रेश ऑप्शन करून जर फ्रेश दिवचे जाले पयलीं म्हणल्यार फाटले कोण इन्वॉल्वड आहा इल्लिगल विल दे बी एलिजिबल फॉर दिस वेदर दिस लिजीस विल बी गिवन विथ रिट्रोस्पेक्टिव्ह इफेक्ट ऑल दिस क्वेश्चन्स विल बेसिकली यू आर सेइंग तो म्हणटा की फाटली जर इल्लिगल जर आसात इन्वॉल्व तांकां तुम्ही लिजीस दितले काय कितें आनी टेक्निकली जर आतां पळोवपाक गेलें 2007 गोंयची सगळी मायनिंग इंडस्ट्री इल्लिगल आनी हे 3 वर्सां गोंयची सगळी मायनिंग इंडस्ट्री इल्लिगल ते सांगता पयलीं तुमी हे करतले फाल्यां जर असो प्रश्न आयलो की इल्लिगलिटी भितर आशिल्ल्यांक दिवप ना जाल्यार तुमी गोंयची सगळी मायनिंग इंडस्ट्रीक भायर उडयतात तेका लागून तोच उलयता न्ही तो कितें म्हणूंक शकता गोंयचे मायनर आहले ताणें आनी परतून बीड करप ना भायले हाडांनी आनी खंयचे येवपाक जाय
आपली साईड झूम करता तो कितें सांगता की गोंयचे मायन जे चालू असले 2007 नंतर सगळे गोंयचे मायन चालू आसले कोण एक्टर सोडून खंयचे नाव घेतले सगळ्यांचे 2007 नंतर मायनिंग जालें म्हणजे दे शुड बी बँड अशें तो म्हणटा तू फक्त कितें करून सोदता की हांवें जे म्हणलां तें मिस इंटरप्रेट करून तू अदानी आनी मोदीक वाट दिवपाक सोदता मायनिंगाचे जे इफेक्ट तू म्हाका सांगता ती न्हय हांव सांगता does your government has a road map how now we are आणि 2 वर्ष सांगता we are talking about that time तो विचारता आणि 2 वर्ष तुम्ही तयार आसा फाल्यां जर परिस्थिती आयली इलिगॅलिटी भितर तांकां इन्वॉल्व आसा अशें सुप्रीम कोर्ट म्हणटा तांकां तुम्ही परत लिजू दितले इट इज अ कॉमन सेन्स हांवें म्हणपाची गरज ना इट इज अ कॉमन सेन्स शॉर्ट सी what they will both say रमेश आणि दिसलो will say what they will say that 2007 जे कोण मायनिंग केले त्यांनी इलिगली मायनिंग केल्या त्यांना पोतून लीज दिवपाक जायना What I would suggest, this mining 2007 मागे झालं पळय it is with the knowledge of the government. Yes. Correct. Government it is deemed renewal. For all these things, everybody whoever involved with that have got their benefit. Okay. Now the thing is that you cannot call it illegal. It is irregular. It is irregular because it is not कोणे चोरून तू सगळ्यांच्या फुड्यान चलताल ते. Everybody had the what you call take knowledge of it and everybody had the opportunity to defy it and take action on it. So I would say that it will be done irregular. म्हाका एक गजाल सांगात फाल्यां जर हे ऑक्शनिंग जालें आनी ओपन केलें गोंयची मायनिंग इंडस्ट्री might lose out. No, not necessarily because they know their land better. Suppose I have to do mining in Africa, then I must know what are the conditions down there, whether I'll be able to do mining there or not. I may not go there. I may prefer to be here. So Adani Bidani योजना म्हणतो. No, it may be. We don't know. You cannot say any business. You cannot. Business you cannot say no. See now for अदानी मोदी हांव तुमकां नांवां सांगता अदानी आमचे हे सगळे प्रोसेसान कितें जातलें तुमकां हांव सांगता सालगांवकार देंपो मागीर तिमलो जावं मेलवानी जावं गोंयचे आमचे जे पयलींच्यान आसले ट्रेडिशनल म्हाका सगळ्यांची नांवां खबर ना हे सगळे जाण हातून खंय तरी कितें हांचे बोवाळान एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ग्लोबलायझेशन आहे कारण तुका कितें भलतेंच करतले आतां कितें सांगता निलेश म्हणटा पळय तो इतलो ताणें इतले बरे भशेन सांगले तांचो खंयचोच सिनियर लिडर सांगूंक पावचो नासलो ताणें अदानीक आनी मोदीक रेड कार्पेट घालून वेलकम केलो कसो येवपाचो तो हांव क्वेश्चन करतालो ताणें सांगलें की तूं म्हणटा म्हणून हांव ताका ताणें म्हाजें आन्सर दिवूंकूच ना ताणें ताका रेड कार्पेट घालें गोंयचे मायनोनर शेणटले डेफिनेटली म्हाका तरी हें जें दिसता आनी कितें आसा तुमी फाल्यां गोंयची मायनोनरा बरोबर काम करपाक कम्फर्टेबल आसात काय ऑप्शन करून समजा फाल्यां बाल्यां कोणी अदानी विधानी आयले तांचे बरोबर काम करपाक कम्फर्टेबल आमकां कितें आसा आमी एक ट्रक ओनर आमकां टेक्निकल कांयच खबर ना आमी फक्त ट्रक घेवपाचो मायनीर वचपाचो भरपाचो आनी लोड करपाचो आनी आमकां कितें पयशे मेळटात तेजेर आमी पोट कोणी चलता आमगे कितें आसा तो आतां जर म्हणी ते फाल्यां जालो अदानी ताका ट्रक लावपाक दिवचो ना आमचो गोंयकार तरी जातलो कित्याक बगाडिया ब्रदर्साचेर जेन्ना हेच गव्हर्नमेंटाचे ना वन पॉयंट वेन बगाडिया ब्रदर्साचेर हांच्या सरकारान केस केल्या हो बगाडिया ब्रदर्स ही ऑक्शनिंगान क्वॉलिफाय जेन्ना जाला ताजे वयल्यान कळटा Supreme Court has already given 6 months time to come out. Final disposal of the case has still not happened. So therefore you calling anybody illegal is preposterous. I don't think we should go into debate whether they'll be qualified or not. If they are declared, I am saying in a scenario where everybody is bidding, do you think Goan mine owners might lose out? Not necessarily. Personally, म्हाका दिसना कारण जर गोवन मायनर जर तुका ऑस्ट्रेलियाक इन्वेस्ट करूंक शकता जायत तर झांबिया सारकिल्या सिंधुदुर्गान आमच्या गोंयच्या एका मायनराच्यो
27 पैकी 17 लिजीस असतात, इतके जर इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात, व्हाय कांट दे गो फॉर बिडिंग इन गोवा इटसेल्फ? सो गोवन मायनॉर्स आर नॉट आउट ऑफ गेम. क्लॉजूच असले घडटले की दे विल एलिजिबल फॉर. सांग म्हाका कितें दिसता ह्या सिनारियो भितर गोंयचे मायनॉर्स किंवा गोंयची मायनिंग इंडस्ट्री शेणटली काय उरतली? मातसो सगळे डिसएग्री आसा, कित्याक तेंचे पयशे बी सगळे बरोबर आसा, पण ई ऑप्शन जर आमी पळयलें जाल्यार बगाडी आयलो, मागीर सुंदरम आयलो, हे सगळे भायले, मागीर ती रॉयल लँड आयली महाराष्ट्रांतली, तांच्यान 30-40 कोटीचो माल व्हेलो, कळ्ळें तुका? सो ज्या हितून ऑप्शनिंग जेन्ना ओपन जातले पळय आमचे कडेन, अदानीचो भंय दिसता? नॉट अदानी, म्हाका रेड्डी ब्रदर्स आसूं येता न्ही फाल्यां, कोणी येवं शकता न्ही ऑप्शन जर. सो यू आर फिलिंग दॅट गोंयची मायनिंग इंडस्ट्री मायट लूज आउट? येस. ओके निलेश, फायनल सांग म्हाका एक तें गोंयची मायनिंग इंडस्ट्रीचें. दुसरें म्हाका सांग, गोंयकारांनी तुमच्या सरकारा कडच्यान मायनिंग केन्ना सुरू जातलें अशें धरपाचें? सारकी सगळी प्रोसेस करून क्विकली, मागीर टायम सोंपला. पळय हांव 2 मिनटां सांगता. एक म्हणल्यार गोष्ट आमचे सरकार वील ट्राय टू डू इज फास्टस्ट. केन्ना म्हाका डेडलायन दी. डेडलायन कसो दिवंक शकता? लेट द ऑर्डर कम आउट न्ही, तेन्ना यू कॉल मी बॅक, हांव तुका डेडलायन दिता. बरें. आतां सद्या डेडलायन दिवंक शकना. नंबर 1. नंबर 2 जी गोष्ट आसा, सी आय वूड प्रिफर 100% जावंक जाय. नेक्स्ट ऑर्डर येवं अपेक्षा दवरपाक जाता. नेक्स्ट सीजन चालू जावपाकूच जाय न्ही. दुसरी आसा पळय वेदर गोवन ओनर्स वा आउटसायड पळय, आज जेन्ना I would always prefer Goan mine owners to have do business in Goa. Right. I would prefer. But kya when you have an open policy, you can't restrict. As by bidding kela. See, Goan mine owners have bid. Some of them have matched the rate of the outsiders. But then who are in a capacity to sell over in a higher price, he is going to bid. So how can you stop somebody? So you are not guaranteeing. No, when you are saying auction, when people like Ramesh are asking auction, can you limit the auction to Goan mine owners? I'm asking you, can you limit? Yeah. So when he himself is asking auction, that means auction has to be Indian market. So anybody will come. Okay, मागा इतल्याचेर हांव थांबता. खूब बरी चर्चा जाली. सुप्रीम कोर्टान आपयता तुका डेडलायन घेवपा खातीर. तेका आपयता. सगळे आपयता परत. कांयच प्रॉब्लेम ना. हेच पॅनल घेवन परत करया. पण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचेर भासाभास केल्यार बऱ्योच गजाली म्हाका दिसता हातूंतल्यान क्लियर जाल्या. कॅपिंगा विशीं, बफर झोना विशीं आनी फायनली गोंयची मायनिंग इंडस्ट्री ह्या निर्णया उपरांत खंय वतली हाजेर तुम्ही सगळेजण आयले आणि इतली बरे भशेन विस्तारान उलयले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.